खूपदा आमी पळयता की कदंबाच्यो ज्यो सिटी बसी आसा ज्यो पणजे खातीर आयिल्ल्यो म्हणून आमी आयकल्ले स्मार्ट सिटी अंडर त्यो आजुनूय चालू जावना म्हणून लोकांचो बोवाळ आसा. कदंबाचे चेअरमॅन आमचे कडेन हांगासर आसा सर उल्हास तुयेकर सर. कितें स्टेटस आसा कारण इतल्यो बसी स्मार्ट सिटीन खंय दिल्या कदंबाक इलेक्ट्रीक बसी पूण त्यो आजुनूय सिटीन दिश्टी पडना कित्याक म्हणून? गेल्ल्या एक म्हयन्या पयलीं आमच्यो त्यो बसी आयिल्ल्यो पूण त्यो तेन्ना आमचे पणजे सिटीन रस्त्याचें काम चलतालें. त्या खातीर आमी त्यो बसी सुरू करनासलेले पूण आमी फुडल्या विकाक ह्यो बसी आमी सुरू करतले आनी ज्यो कितें 22 बसी सुमार आहा आनी बाकीच्यो बॅलन्स आहा त्यो टोटल 48 बसी त्यो स्मार्ट सिटीच्यो त्यो 48 बसी आमी त्यो पणजेन आमी घालतले. सो आतां फुडल्या विकान म्हणल्यार ह्यो बसी स्टार्ट जातल्यो. पूण मदींच तुमचो स्टेटमेंट येयलो की जी कामां स्मार्ट सिटीची सद्या चल्ला रस्ते खुबशे बंद आसा सो ते जायना तो मेरेन त्यो बसी चालू जावच्यो ना म्हणून. पूण चडशे अशे रस्त्यांची कामां जाल्ले कडेन आसा. सो आमी त्यो ते पळोवन आमी ते थरयलां की फुडल्या 8 दिसांक आमी सुरू करतले म्हणून. डेट जाल्या फिक्स खंयची? ना आमी अशें थरयलां की आमचें उलोवप जालां पयर की फुडल्या विका भितर करुया म्हणजे डेट अजून अशी फिक्स जावना. चड करून फुडल्या विकाक अशें सुरू जातले त्यो. हे जाल्यार स्मार्ट सिटीच्यो आनी तुमकां खंय आनी 200 कदंबा खातीर बसी जाय ज्यो सद्या उण्यो आसा अशें तुमकां दिसता अशें आमी आयकलां. बरोबर आमकां खुबशे आमचे रूट आसात जावं आमचे गोंयान सुद्दां आमचे रिमोट एरियान सुद्दां आमच्यो जे 5 बसी चलता ते आतां 2च बसी चलता. जावं आमच्यो गोंया भायर बेळगांव कोल्हापूर जावं हुबळी अश्यो खुबश्यो बसी आमच्यो वयताल्यो त्योय आमच्यो बसी आतां कमी प्रमाणांत वयता. तेजें कारण आमच्यो जुन्यो बसी जाल्लेल्यो आनी त्या कारणान आनी नवीन एक सरकाराचो एक ज्यो 15 वर्सां जाल्या त्यो बसी आमी स्क्रॅप केल्या त्या खातीर थोडो आमकां मार बसलो. आनी स्कुलांकूय खुबश्या बसीची गरज आसा. अशें पळयल्यार गेल्यार आमकां 200 बसीची कमरता आहा पूण आमकां आतां 100 आमच्यो इलेक्ट्रीक बसी येवपाच्यो आहा. त्योय येवपाक डिले जाल्या कारण तेंची ज्यो बॅटरी आहा त्यो चायनासून येता. त्यो बॅटरी मातशे एवेलेबल जावना म्हणून आमकां एक 4 म्हयने डिले जाल्ले कडेन आहा. ते सुद्दां आमच्यो डिसेंबर म्हटल्यार आमच्यो त्यो बसी पावतल्यो. त्यो 100 बसी येयल्यो आनी आमी 50 बसी आनी घेवपाच्यो केल्या. तेजे आमी टेंडर जाल्ले कडेन आहा. अशें करून 150 बसी आमच्यो फुडले डिसेंबर जानेवारी पर्यंत आमकां मेळटल्यो. आनी फुडें ज्यो कितें आनी कितें कमरता आहा ती आमी सरकारा कडेन मार्फत आमी घेतले. आमचे माननीय आमचे CM डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान आमकां सांगलां की जे कितें कदंबाक जे मदत जाय ती करपाची आहा आमी म्हणून. आनी आमी त्याच प्रमाणे जे कडेन आमच्यो बसी जर आमकां पावना त्या जाग्याचेर ज्यो बसी ज्यो प्रायवेट बसवाले आहा ज्यांच्यो बसी चलनासल्यो त्यो आमी म्हाजी बस ह्या योजने अंतर्गत तेंच्यो आमी बसी घेतल्या. त्योय आमच्यो जवळ जवळ 66 बसी आमच्यो सद्या सावथ गोवा चलता. नॉर्थ गोवा आमचे कडेन लोक अजून येवना. चालू जाल्या. काणकोण टू मडगांव, मडगांव टू सावड्ड्या, मडगांव टू कुडचडे त्या जाग्यांचेर सुरू जाल्ले कडेन आसा. आनी थंय बरे भशेन त्यो बसी चालू आसा. आतां फुडल्यो नॉर्थाचे सुद्दां थोडे एप्रोच जाल्या. तर स्टेप बाय स्टेप आमी ज्या गांवांनी आमी बसी घालपाक शक्य ना आनी त्या गांवांत समज कोणाची बस चलता जाल्यार ती बस आमी घेतली आनी तांकां ते लोकांक सेवा दितले. बरें तर हे आशिल्ले कदंबाचे चेअरमॅन सर उल्हास तुयेकर आनी तेंच्यांनी म्हाका दिसता एक बरी खबर अशी पणजेकारांक दिल्या. ते म्हणटा ज्यो स्मार्ट सिटीच्यो ज्यो बसी आयल्या ते म्हणटा फुडल्या 1 विका भितर त्यो बसी ते चालू करतले. आनी ते म्हणटा की स्मार्ट सिटीची जी रस्त्यांची कामां आसा ती म्हणटा तो मेरेन ती सोंपतली आनी ताजे मागीर ज्यो ह्यो स्मार्ट सिटीच्यो बसी आसा तेच चालू करतले म्हणटा. प्रुडंटा खातीर चेतन गांवस वांगडा हांव स्वप्नील तारी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.